पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। बायला रेडी असा कार्यक्रमाक सुरुवात करूया नी? अरे करूया। पंचामृत राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान आम्ही आल्या कार्मीबाट मेडशे हांगासर। आम्ही बायला म्हणले काय ना आमकां शॉपिंग जे जाग्याचेर दिसता थंय आमी सारकी इतली गुंग जाता की बाकी सगळ्यो गजाली आमी विसरतात। हांगासर पंचामृत राइस हांगा स्टॉल लायतात आमी प्रत्येक भागात। आणि आज म्हाका कांय वस्तू जाय आशिल्ल्यो म्हाज्या घरा खातीर आणि आमी बायला म्हणले काय ना फाटल्यान खंय तरी घराची जबाबदारी आसतात ही आमकां चुकच ना। ताका लागून हांवेंय हांगासर शॉपिंग करपाक सुरवात केली। आणि तुमकां खबरूच आसा की पंचामृताचे राइस जो आसा फोर्टिफाइड राइस वो घराघरांनी आज पाविल्लो आसा आणि हांवूय तोच वापरता। माझी शॉपिंग हांगा जाला आणि आमच्यो बायलो सगळ्यो तयार आसा। चला तर आजच्या भागाक आमी सुरवात करूया। पळयत रावात पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके। नमस्कार। आज आमी आमच्या माणकुल्या गांवांत मेडशेन आसा कार्मी भाट हांगासर। आमच्या मदीं आसा बाय सारिका शिरोडकर। हांव तांकां सगळ्यांच्या वतीन तेंचें स्वागत करता आणि तांकां एक आमच्या कडल्यान ल्हानशी भेटवस्तू दिता। भेटवस्तू म्हटल्यार खरें तर फूल दिवपाक जाय, फुलांचो गुच्छ, पूण ते कितें आसता फुलां काडटा घरा व्हरून दवरतात, म्हणून हांवें ल्हानशी एक झाडाची भेट दिल्या। जरा हटकेच्या आजच्या भागान तुमकां सगळ्यांक येवकार। सुंदर असे स्वागत जाल्ले आसा, सुंदर फुलांनी आणि सगळ्यांचो मान दवरून हांगासर हळदी कुंकूय जाल्लो आसा। तुम्ही सगळी आज इतली सुंदर नटून थटून आयला। सगळ्यांक न्हेसपाक आवडटा की ना, नटपाक आवडटा की ना? म्हाका आवडटा खूब। आजच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता आणि सगळ्या आमच्या भयणींचे हासरे तोंड पळोवन खरेंच मनाक खूब थाकाय येता। सगळ्यांक आता प्रश्न पडला आसतलो की आजच्या पहिल्या रावंडाचे प्रश्न खंयचे घेवन आयला। सोपेशे प्रश्न आसा, सदांच प्रश्न सोपे असतात, कठीण असता कितें सांग? उत्तरा। ओके, पहिले आमी प्रश्न विचारतली, पण ताच्या पयलीं आमी 5 स्पर्धक पळोवया जी हांगासर आमचो पयलो रावंड खेळटली, जो आसता आमचो कसलो रावंड? फुगोट्यो रावंड। फुगोट्याच्या रावंडाक आमी सुरवात करताच, पण आमची 5 स्पर्धक आसा तांचे बद्दल थोड्यो गजाल्यो मारया। नांव सांग? नविता उस्कैकर। नविता बद्दल म्हाका सांगनशें दिसता। नविताक हांव वळखना, पण जेन्ना हांवें एंटर केली ओदोळ पासून ताची स्मायल पळयता हांव, कंटिन्युअस ते स्मायल करता। नविता कितें करता तूं? आनी स्मायल करपाच्या शिवाय आनी कितें करता? आणि म्हणजे काम वर्किंग करता। काम करता। कितें आवडटा करपाक? सगळें आवडटा। सगळें आवडटा। माझे नाव सुमित्रा नाईक। तुम्ही कितें करता? हांव घराच कडेन। आज सगळ्या मदीं हांगा येवन कशें दिसता? बरें दिसता। अशी वतात कार्यक्रमाक? हय वयता आमी। कसले कार्यक्रमाक चडशी वता? बीजेपीच्या चडशी वयता। पॉलिटिकल? आवयस। फुगडी म्हणटा, कितें म्हणटा? फुगडी, धालो। धालो येता म्हणपाक तुका? आयकुया न्ही 2 लायनी धाल्याच्यो, तुमी आयकला आसतल्यो, म्हाज्या खातीर पळया 2 लायनी। श्री दालो रे दालो दालो खेळूंक जावया बाये, दालो खेळूंक जावया। दालो गे दालो दालो खेळूंक जावया, दालो सनस खेळूंक जावया। श्री दालो गे दालो आमे पणस नांग पणस पणस दाम। श्री दालो गे दालो ओड खणोंक दाव गे दालो ओड खणोंक दाव। श्री दालो गे दालो मुच खणोंक दाव गे दालो ओड खणोंक दाव। श्री दालो गे दालो पयलीं मातशी लज दिसता न्ही, मागीर जाता न्ही म्हणपाक? अचानक कशें जाता? अचानक कशें जाता? म्हजें नांव वैष्णवी नायक। तूं कितें करता वैष्णवी? घरा कडेन कितें करता? टीव्ही पळयता? रांदपाचें काम आनी टीव्ही पळोवप। माझे नाव सोनाली गोवेकर। तू कितें करता? कामाक वयता।
कामाक वता खंय वता कामाक? राजभवनान आसता. आवय इन्फ्लुएन्शियल पर्सन हा. म्हजें नांव रुपा नायक मडकयकर. तुमी? हांव सर्वीस करता खंय? डॅम्पो हावस. ओके. आणि घरातले आनी सर्वीस करपाक टायम मेळटा? कोण आसा घरा कडेन? 2 जाण चले म्हाका आनी घो. हेल्प करता चले? हे चले हेल्प करिना. ओके खरें हाऊस ऑनेस्टली सांगलें हा. हाऊस करता. नाल्यार आनी कोणशे म्हणटले हय हेल्प करता पण हे म्हणजे सारखे अशे मनांतले कितें काडले भायर. ओके मोठ्यान ताळयो जाली आमच्या सगळ्या स्पर्धकां खातीर. तांचें टेन्शन कमी करुया. आमी क्वेश्चन विचारुया. आतां क्वेश्चन विचारपूर टेन्शन कमी येता की वाडटा पळोवया. ओके पयलो प्रश्न. भारताची अर्थीक राजधानी खंयची? फायनान्शियल कॅपिटल ऑफ इंडिया. मायक दी. दिल्ली. सारखे उत्तर चुकले. कोणे कधी कधी मुंबई. उत्तर दिला मुंबई. तिने मुंबई दिला उत्तर आणि तिचे उत्तर चुकूंक ना. उत्तर सारखे आसा तिचे. खबर आशिल्ले काय उगीच? आ मायक आसा खबर आसा. खबर आसा. वाचन करता कितें? कळटा मातशें पेपरूय वाचता. आमची पहिली फुगटी ऑडियन्सान फुटला आणि मालिनी उसकईकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके फुडलो प्रश्न. ओके सोंपोसो प्रश्न हा. गोंयचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कोण? येरादारी मंत्री कोण? तुमकां येना? एका दी चान्स. मोविन गुदिनो. कितल्यान दिसता उत्तर चुकला कशें? हां उत्तर सारकें आसा म्हणून ताळयो सोनी. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटला आणि भारती नायक हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. ओके ही एक म्हण आसा. ती म्हण अर्दी हांव सांगतलें अर्दी तुमी सांगपाची. पदरात पडले डॅश डॅश डॅश. राव राव राव. पवित्र जाले. पदरात पडले पवित्र जाले. सारखे उत्तर. आमची फुगटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि सोनालीक मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. ओके फुडलो प्रश्न. हो एक डायलॉग आसा. हो खंयच्या पिक्चरांतलो सांगपाक जाय. दोस्ती का एक असूल है मॅडम. नो सॉरी नो थँक्यू. राव 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 येता थंय. पयलीं तुमकां येता कोणा? ओके फाटल्यान कोणा ताळी मारल्या? मैंने प्यार किया. सारखे उत्तर. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटली आणि सोनिया उसकईकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. आणि आता शेवटचो प्रश्न. ओके ही उमाणे आसा. सारकें आयका. फातरार नाचता सरयेर लांबता. कपडे. उत्तर आसा कपडे. उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जाणी. शेवटचो प्रश्न शेवटची फुगटी आणि ती फुटली आमची ऑडियन्सान आणि दया चोपडेकर हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. फुडलो रावंड खेळचे पयलीं वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटके. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता जोडी तुजी माझी. आणि आमच्यो जोडयोय तयार आसात हांगासर आपले हांगासर बॉन्डिंग दाखोवपाक खेळ खेळपाक आणि आपल्या मनांतल्यो कांय गजाल्यो सांगपाक. आतां कितपत सांगता पळोवया आमकां गजाल्यो ती. म्हजें नांव रश्मी कलंगुटकर. म्हजे मायचें नांव न्यांदा कलंगुटकर. म्हजी माय बरी रांदताय बरी जेवण आनी हांव कामाक वयता सो सगळें तीच करता घरान. म्हजें नांव मालिनी उसकईकर. ही म्हाजी सून धाकटी. आनी कितें आमी आहा एकाच घरान बरी भाशेन रावता. माझे नाव सोनिया उसकईकर आणि ही माझी माय. कितें सांगतले माय बद्दल? माझी माय बरी आणि ॲक्टिव्ह सामकी म्हणजे तिच्या भाशेनूच हांवूय जाला. अरे वा. माझे नाव नेहा गोवेकर आणि ही माझी माय सुरेखा गोवेकर. आम्ही दोगांय बरी कशी रावता घरान आणि बरी आसा. ही म्हाजी मदली सून. हिका हांव अजून मेरेन सगळें समजता आनी म्हाका तें समजता. आणि बाकीचे दोन सुनो गे
ते घरा आसा. तूं येवंक ना? ना. म्हजें नांव मनीषा नायक आनी म्हजी माय रेश्मा नायक. ती माय म्हटल्यार सारकी म्हजी आवयच कशी. तूं कितें शिकली सुने कडल्यान? आजकाल सुने कडल्यान शिकप जाला न्ही. तूं कितें शिकला? रील्स बी करता काय सुने बरोबर? ते केन्ना कपडे बीन शिवता तेन्ना हांवूय ताका मातशें हेल्प करता. सेल्फी काडिना सुने बरोबर केन्ना तूं? काडटा सेल्फी बीन काडटा. खंयसरी गेले जाल्यार फोटो काडटा आनी मोबायलाचेर घालता. कितें घरा कडेन खावपाक केलें जाल्यार ते मोबायलाचेर घालता. सगळे तुमकां घालता मगे? आमकां करून लोकांक मोबायलाचेर दाखयता सगळ्यांक. आमच्या सगळ्या जोडींची ओळख जाल्ली आसा. तांचे बॉन्डिंगूय आमी पळयल्या. पण तेन्ना खेळटात तेन्ना खरी तेंची बॉन्डिंग सामकी मजेशीर बॉन्डिंग आमकां पळोवपाक मेळटा. सो आमच्यो जोडयो कितल्यो एक्टीव आसा त्यो पळोवपाक मेळटल्यो. खेळुया तांच्या बरें एक ल्हानसो खेळ. आयची गेम आमची आसा ती अशी. हांगासर आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दितले हे कप्स आनी बॉल. एक पार्टिसिपंट आसतले तांच्या जोडींतले जे कप धरतले आनी दुसरे पार्टिसिपंट तातूंत बॉल उडयतले. एक बॉल गेलो काय ना ताजे वयर परत एक कप येतले. परत दुसरो बॉल घातले काय ना परत कप येतले. सो हो सिक्वन्स अरावंड 30 सेकंडाच्या टायमान मॅक्सिमम कोण धरता ती जातली हे रावंडची विनर. 30 सेकंड तुमचे कडेन आसतले. ओके, पयली जोडी आमची खेळटली रश्मी आनी ज्ञानदा. ओके, रेडी? स्टॉप. एक. आता खेळटले सोनिया आणि मालिनी. फाइव, 4, 3, 2, 1. स्टॉप 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 स्टॉप. कितले? 3. ओके, आता खेळटली आमची तिसरी जोडी नेहा आणि सुरेखा. रेडी? स्टार्ट. फाइव, 4, 3, 2, 1. किती? 3. ओके, आता खेळटली आमची शेवटची जोडी मनीषा आणि रेश्मा नायक. रेडी? स्टार्ट. ओके, सो आमची हांगासर विनिंग जोडी मेळ्ळ्या. मोठ्यान ताळयो सोनी तांचे खातीर. 4 बॉल घातल्या. मनीषा आणि रेश्मा जाता आमच्या जोडी तुजी माझी ह्या राउंडचे विनर आनी तांकां मेळटा एंटीक माड्डोळ पणजेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 1000 रुपीजाचो हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता आमचो कभी हाँ कभी ना. आणि ह्या राउंडचे विनराक मेळटले पंचामृता फोर्टिफायड रायस. सो आज हो रायस कोण घरा घेवन वता पळोवया. कोण हय आनी ना म्हणनासतना पटापटा करून उत्तरां दिता पळोवया. सो आपोवया आमच्या स्पर्धकांक. कभी हाँ कभी ना ह्या राउंडाक आमी सुरवात करता. टायम आसलो 40 सेकंडाचो. सुरवात करूया आमच्या पहिल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान. आयुशी, तुजो टायम सुरू जाता आतां. आयुशी, तुका हो राउंड खेळपाक मातसो भंय दिसतालो खंय? खूब. प्रॅक्टीस केल्ली केन्ना? करू. आवडटा खेळ खेळपाक तुका हरशी? आवडटा. पण हेका लागून कितें टेन्शन आयिल्लें तर तुका? पळयल्लो पयलीं? पळयलें. पुष्पा, तूं खंय रावता? लागींच रावता? ओके, रुपा, तुजो टायम सुरू जालो. रुपा, तूं कितें करता? हांव शिंवता. आनी आज सांगात कशें दिसता? बरें दिसता. खेळ खेळपाक आवडटा? खेळटा. आवडटा बी. हो पळयला केन्ना? हय, खूब फावटी पळयता. ओके, प्रेमा, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. प्रेमा, कशें आहा तूं? गट मगे. पावस बी लागता? पडटा आसतलो.
कितें भायर वचत ना कितें चड घरानच आसता. आवडटा घरान रावपाक? आवडटा म्हणजे जेवण बिवण करता. तूच करता? ओके देवता तुजो टायम सुरू जाता आतां. देवता तुका नांव आवडटा तुजें? कोणें दवरलेलें? घोवान दवरला? म्हाका दिसलें आवयलें बी. आवयलें कितें नांव म्हणलें. ओके लतिशा तुजो टायम सुरू जाता आतां. लतिशा तूं पयले रावंडाक आयिल्लें मदीं काय आतां फर्स्ट रावंड? फर्स्ट. खेळपाक आवडटा तुका बी? केन्ना केन्ना. आनी साडी कितें रेड सगळ्यांक थीम केला? ओके नविता तुजो टायम सुरू जाता आतां. नविता डान्स बी करता तूं? येस. आपल्याक चड हुशार समजता म्हणजे येस आपूण येस म्हणटा. सोनिया तुजो टायम सुरू जाता आतां. सोनिया तूं सामकें उत्साही कशी दिसता? खरेंच उत्साही तूं? हय दिसता. कॉन्फिडेंटली आयिल्लें ते. शाया तुजो टायम सुरू जाता आतां. शाया सगळी आवडत ना पळोवन मजा आयली न्ही? हय. मोहिनी तुजो टायम सुरू जाता. मोहिनी भियेल्ल्या भशेन कित्याक? भंय दिसला म्हाजो? आं उलय उलय. भंय दिसता? ना दिसो. नेहा तुजो टायम सुरू जाता आतां. नेहा कितें करता तूं? घरा आसता. घरा रावपाक आवडटा? आवडटा. काय फ्रेंड्स बरोबर भोंवता? भोंवता. खूब आसा फ्रेंड्स? आसा. आनी कितें करता हरशी भायर फ्रेंड्सा बरोबर? पिक्चराक बी वता? शॉपिंगाक वता. रील्स बी करता? करपाक जाय अशें दिसता. करूंक ना? करपाक जाय हेच्या आसा फुडें. तूं इन्स्टाचेर बी? आसा. आनी केन्ना घालूंक ना? घातला. घातला? कितले लायक्स मेळटा? मेळटा जाय ते भरपूर मेळटा. आनी आवडटा तुका काम बी करपाक पिक्चरान बी? आवडटा. मेळत जाल्यार करतले पिक्चरान? करतले. आं घोवाचें परमिशन आसतलें? आनी प्रॅक्टीस खूब करून आयला? करपाक जाय अशी दिसलेली म्हाका पण म्हाका कॉन्फिडन्स आसली की हांव करूंक शकता म्हणून. इतलो कॉन्फिडन्स आसा तुका सगळ्या कामां? आसा. आनी चड कोण तुका प्रमोट करता? म्हाजो मिस्टर म्हाजी भुरगीं. अरे वा. आनी तो कितें करता? आमचो बिझनेस आसता रेस्टॉरंट. तूं करिना काय बिझनेस हेल्प ताका? करता. ओके सो आमकां आमचे हांगासर विनर मेळटा. मोठ्यान ताळयो वाजोवन ताचे खातीर. कभी हा कभी ना ह्या रावंडचे विनर येता नेहा गोवेकर. आनी ताका हांगासर आयचो प्रायज दिवपाक आमचे मदीं आसा संदेश घाडवी जे हांगा तांकां प्रायज दितले. म्हजें नांव संदेश घाडवी आणि आमी पंचामृत रायसाचे मेन डीलर पणजे शहरांतले. आमचे दुकानाचें नांव दुंडाप्पा ईश्वरप्पा घाडवी. आणि आमी तुमकां एक विनंती करता की तुमी खास करून हे तांदळाक सपोर्ट दिवचे आणि हे तांदळाक घेवन तुमी ट्राय करून आमकां बरो एक फुडें प्रोत्साहन दिवचो. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक आभार करता हांव आयिल्ल्या खातीर. हो कभी हा कभी ना शो हांव खूब दीस जाले पळयता आनी म्हाजी भुरगीं म्हाज्या कडल्यान करूनय घेतले प्रॅक्टीस कभी हा कभी ना हांव की ना म्हणपाचें. हांव पंचामृत रायस हांव गेली 3 वर्सां यूज करता. म्हाज्या भुरग्यांक तोच रायस जाय तांकांय आवडटा. आमी जेन्ना आमचो कार्यक्रम घेतात जरा हाटकेचो तेन्ना प्रत्येक आमच्या ज्या वाठारांत आमी वतात थंय आमच्या बरोबर पंचामृता रायसची टीम येता आनी तांचे स्टॉल ते घालतात. सो आज तुमच्या खातीर एक ल्हानसो आमी टास्क दिल्लो. सगळे आमचे जे हांगासर जमिल्ले पार्टिसिपंट आसा तांकां 1 मिनटाचो टायम दिल्लो आमी हांगासर जे आमी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले केला ते पळोवपा खातीर. आतां हांगासर येवन जी मॅक्सिमम नांवां सांगता प्रोडक्ट्साची तांकां एक प्रायज मेळटलो. ओके. पंचामृत जिरा रायस. आनी दोनूच असले. दोन असले ना दोनूच वाचले. जिरा रायस रागी थंय पळय रागी कॉर्नफ्लोर ओके 3 जीरा राइस सोना मसूरी चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर रागी आटा ओके कितले 4-5 सांगले आसता 5 आणि सांग. जीरा राइस रवा बेसन चिली रागी पंचामृत राइस सॉल्ट. ओके फाटल्यान पळया ते कितें सांगता ते. जीरा पंचामृत जीरा राइस ट्रिपल एक्सल 1 kg पंचामृत जीरा राइस 5 kg ट्रिपल एक्सल रवा रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर कॉर्नफ्लावर बेसन जीरा राइस पंचामृत राइस रवा आणि किसन पोहा टर्मरिक पाउडर रेड चिली पाउडर आणि
कॉर्नफ्लोर. ओके, सो आमच्या आयच्या विनराक प्रायज दिवपाक आमच्या बरोबर हांगासर इमॅन्युअल स्टोरचे मेर्सीचे हांगासर प्रोप्रायटर आसा. सो मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर आनी आयच्या विनरा खातीर. थैंक यू सर. पंचामृता की तरफ से आप सबको एक कॉन्टेस्ट है. इसके लिए क्या करना है, पंचामृता का कोई भी प्रोडक्ट लेके फ़ोटो क्लिक करना है, घर के अंदर या घर के बाहर. इसको अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टोरीज पे डालना है. जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसको इस नंबर पे बेचना है व्हाट्सएप के ऊपर. तो जिसको भी सबसे ज़्यादा व्यूज़ रहता है वही इस कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा. इस कमिंग वेडनेसडे 7:30 PM लास्ट डेट है, तो उसके अंदर बेच दीजिए. ओके, सो सगळ्यांक प्रायजां मेळत आसा, फुडें मेळटली. पण आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता रायस प्रेझेंट्स जरा हटके. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़, बेलगाम. Best place for dining and perfect venue to celebrate your parties and family function. Pen Aroma Restaurant, Ponda. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज, बिल्डिंग नंबर 2, जयराम कॉम्प्लेक्स, नेवगीनगर, मळा, पणजी, गोवा. कॉन्टॅक्ट निरूपा नाटेकर ऑन 9822104109. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा हटके ह्या कार्यावळीन. खेळूया आमचो आयचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो डान्स रावंड. आणि डान्स रावंडची पार्टिसिपंटूय हांगासर तयार आसात आजचो परफॉर्मन्स दाखोवपाक. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कसलो परफॉर्मन्स सांगा. 2 प्रायजीस, एक आमचो प्रायज आणि एक स्पेशल प्रायज जो हांगासर स्वीट हार्ट हांच्यांनी स्पॉन्सर केला. डान्स रावंडचो सेकंड प्रायज म्हणजे आमचो फर्स्ट रनर अप जाता हांगासर सोनिया आणि तेका एक स्पेशल प्रायज स्पॉन्सर केला हेमांगी गोलतकर हांच्यांनी स्वीट हार्ट ह्या तेंच्या केक शॉपा कडल्यान. सो हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हो प्रायज दिवचो आनी ती बेस्ट नासल्या अशें फुडें फुडें. डान्स रावंडचे विनर येता रश्मी कलंगुटकर आनी ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉन्ग्रेच्युलेशन. वेळ जाला आतां आजच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड. आयच्या भागांतल्या शेवटच्या रावंडाक म्हणजे चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता. आमच्या पार्टिसिपंटाक आमी दिला एक पेन्सिल एक शार्पनर. टायम आसलो 30 सेकंदाचो आनी 30 सेकंदान जी मॅक्सिमम शार्पन करता ती जातली हे रावंडचे विनर आनी तांकां मेळटले महालक्ष्मी ट्रेडिशनल साडीज ह्या साडी शोरूम कडल्यान एक सुंदरची साडी. ओके, रेडी, स्टार्ट.
4 3 2 1 स्टॉप 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 ओके. चक दे राऊंडचो थर्ड प्राइज वता श्रुती शिरोडकर हांकां आनी तांकां हो प्राइज दिवपाक जान्हवी जनरल स्टोरचे प्रोप्रायटर हांगासर आयिल्ले मोठ्यान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. रुपा मडकेकर हांकां मेळटा चक दे राऊंडचो सेकंड प्राइज आनी हो प्राइज दितले हेमांगी गोलटकर जे स्वीट हट ह्या शॉपचे प्रोप्रायटर आसा. आपले चलये बरोबर ते हे केक बिझनस चलयता. आजचे विनर जाता नूतन नायक आनी तांकां मेळटा महालक्ष्मी ट्रेडिशनल सारीज ह्या साडी शोरूम कडल्यान एक सुंदरशी साडी आनी ताचे प्रोप्रायटर निरुपा नाटेकर हांगासर आयिल्ले आसा. ते हो प्राइज दितले. कार्मीभाट मेळशे घेतिल्लो आजचो भाग हांगा सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा हेमांगी गोलटकर हांकां जांच्यांनी आजच्या सगळ्या बायलांक एकठांय करून आजची ही कार्यावळ घडोवन हाडली. तशेंच रिमा शेट्टी हांकां निरुपा नाटेकर हांकां आनी तुमकां सगळ्यांक जी वेळान वेळ काडटा आमच्या कार्यक्रमान सहभागी जाता तशीच आमची कार्यावळ उमेदीन आनी उत्साहान पळयतात. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारान. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता रायस प्रेझेंट जरा राव मगे हिका फक्त मायक घेवपाची घाई लागले उदळ पासून. मातशे ताळयो बिळयो मारात मगे कितें अशें दिसता की न्हिदूतले उठून आयला कशें. आतां कित्याक तुजो कितें जालें काडली अशें दवर तिका हांगा दिसता तशी. आई राव अशी तूं अशें हांगा राव उबी. आतां कॉन्शियस जावन परत जातले. तो पर्यंत पळयत रावा जरा परत परत परत. हॅलो टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर चडशी 7 ते 10 वर्सां. हां शाळेंत सोडले तुमी? शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब. आनी आतां तर सुटी पडल्या तुमी आनी कितें साहेब? सर सुटी पडले आतां तुमी आनी कितें सर. ना सॉरी सर ना हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. वाव कितली बरी शाळा. ह्यानी कितें रे. चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन. सॉरी काका. सॉरी बिरी काय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर. चला या आता घरा. आम्ही येना घरा. आम्ही शाळेनूच रावतली. घरा आमकां सामको वाजता. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली आता घरा वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार. चमत्कार न्ही हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची न्हू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना.
नव्या दमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या दमाचे सेरतुतराचे हें आमचें सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी आसा रे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना आता. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.